नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। अंटार्क्टिकाचेर चीट धाडपा खातीर पत्तो बरयतना घालचो पडटा गोंयचो पीन कोड। अंटार्क्टिका वयली पोस्ट ऑफिसां गोंय पोस्टल विभागा कडेन जोडल्यात। बिजापुराच्यान गोंयान येवपी खासगी बशीक चोल्ला घाटार अपघात। 6 प्रवाशी गंभीर उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती। काँग्रेसीच्या उमेदवारांचो भाजपाचेर जावचो ना परिणाम। व्हडा मताधिक्यान जिखून येतले दोनूय सिटां, मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो विश्वास। काँग्रेस पक्षान गोंयच्या लोकसभा उमेदवारांची नांवां केली जाहीर। उत्तर गोंयच्यान रमाकांत खलप जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस। दोनूय कडेन काँग्रेसीचेच उमेदवार येतले वेंचून प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान उक्तायलो विश्वास। म्हादय, कोळसो, प्रदूषण, एसटी रिझर्वेशन तशेंच गोंयकारांचे हेर प्रश्न संसदेत मांडपाक करतले खरपणान काम म्हणटात लोकसभा उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आनी कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस। आनी आतां खबरो विस्तारांत। अंटार्क्टिका आनी गोंया मदीं कितें समान आसा? एक पुराय बर्फान भरिल्लो खंड आनी गोंय सनशायन पर्यटना खातीर खूब फामाद। दोनूय प्रदेशां मदीं हजारांनी किलोमिटराचें अंतर आसा, पूण तुमकां अंटार्क्टिकाचेर चीट धाडपाची आसात जाल्यार तो पत्तो बरयतना पीन कोड गोंयचो घालचो पडटा। हय, तुमकां अजुनूय अजाप दिसतलें, पूण ही गजाल सामकी खरी। पळयात पुराय बातमी। अंटार्क्टिकाचेर चीट धाडपाची आसत आनी पत्तो बरयतना तुमकां पीन कोड गोंयचो घालचो पडटा। हय, अंटार्क्टिकाचेर भारताची 2 संशोधन केंद्रां आसात, एक मैत्री आनी दुसरे भारती। दोनांय मदीं 3000 किलोमिटराचें अंतर आसा। मजेची गजाल म्हळ्यार दोनूय केंद्रांचेर 2 पोस्ट ऑफिसां उक्ती केल्यात आनी ही दोनूय पोस्ट ऑफिसां गोंय पोस्टल विभागा कडेन जोडिल्लीं आसात। भारती ह्या संशोधन केंद्राचेर पोस्ट ऑफिस उक्तावणाचो सुवाळो हालींच जालो। ह्या पोस्ट ऑफिसाचो पीन कोड दोनापावला पोस्ट ऑफिसाचो म्हळ्यार 403004 असो आसा। मैत्री संशोधन केंद्राचेर खूब पयलीं पोस्ट ऑफिस उक्तें केल्लें। मैत्री पोस्ट ऑफिसाचो पीन कोड आसा 403001। गोंयची राजधानी पणजेचोय होच पीन कोड आसा। अंटार्क्टिकाचेर जे संशोधक वतात ते गोंयच्यानूच वतात। संशोधकांक अंटार्क्टिका मोहिमेचेर धाडपाची नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्च हे संस्थेचे केंद्र वास्को शारान आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। बिजापुराच्यान गोंया येवपी खासगी बशीक चोल्ला घाटाचेर भिरांकूळ अपघात जालो। आयतारा सकाळीं जाल्ल्या ह्या अपघातांत 12 प्रवाशांक दुखापत जाली। तातूंतले कांय प्रवाशी गंभीर आसात, तांकां उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केल्यात। काँग्रेसीचे उमेदवार कोणूय आसूंदी ताचो भाजपाचेर कांयच परिणाम जावचो ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। गोंयांतली दोनूय सिटां भाजपाकूच मेळटली असो विश्वासूय ताणें उक्तायलो। काँग्रेसीन जरी कोणूय कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला आसत जाल्यार ताचो व्हडलोसो फरक आमकां दोनूय मतदारसंघांनी जावचो ना। त्या खातीर एक तरी जावं एकदां ते डिक्लेअर केले अशें म्हणपाची पाळी जी आसा पळय ती काँग्रेसीचेर येयल्ली आसा। आनी इतकें सांगता आसतना की पार्टीचें काम आणि डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात या 10 वर्षात केल्लें काम हे लोकांक सबूर आसा। लोक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी एके वाटेंतल्यान आसा आनी दुसरे वाटेंतल्यान राहुल गांधी आसा। त्या खातीर सगळ्या जाणांक प्रधानमंत्री म्हणून मोदीजीक तिसरे फावटी चूज करपा खातीर सगळे जाण तयार आहा। आनी आतां 7 तारखेक
मोठ्या मताधिक्यान आमकां दोनूय सीट जिखतले हाची पूर्ण खात्री आनी विश्वास आसा आनी आमी जिखतले. दक्षिण गोंयचो सीट 60,000+ मतांनी आमी जिखतले हांगा हांव विश्वासान सांगूं शकता. कारण दक्षिण गोवा मतदारसंघ पूर्ण आमच्या कॅन्डिडेटांनी भोंवून काडलो. हांव स्वता म्हाज्या बरोबर आमचे अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी नरेन बाकी सगळे जाण हे कंटिन्युअसली प्रवास करीत आसा. आमच्या दोनूय कॅन्डिडेटाक जिखपा खातीर उत्तर आनी दक्षिण वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यान आमचो प्रवास सुरू आसा. बिचोले तालुक्यांतली लीड ही सगळ्यांत व्हडली लीड आसतली. सांखळे, बिचोले आनी मये हे तिनूय मतदारसंघांतले आमदार हे सद्या सरकारान आसात म्हणटा तशें. आनी बिचोले तालुक्यांत आमकां एक मोठी लीड ही अपेक्षीत आसा. लोक बिचोले तालुक्यांतले आमच्या बरोबर रावतले. काँग्रेसीन शेनवारा गोंयच्या लोकसभा उमेदवारांची नांवां जाहीर केल्यात. उत्तर गोंयचे उमेदवार म्हणून रमाकांत खलप आणि दक्षिण गोंयचे उमेदवार म्हणून कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांची उमेदवारी जाहीर करपी वळेरी काँग्रेसीन जाहीर केली. काँग्रेस लोकसभा वेंचणुकेचे उमेदवार जाहीर करतली काय ना ही उमळशीक मतदारांमदी सुरू असतानाच निमणी काँग्रेसीन गोंयच्या लोकसभा उमेदवारांची नांवां शेनवारा जाहीर केल्यात. उत्तर गोंयचे उमेदवार म्हण ॲडव्होकेट रमाकांत खलप जाल्यार दक्षिण गोंयचे उमेदवार म्हण कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांकां काँग्रेस पक्षान उमेदवारी दिल्या. फाटल्या कांय दिसां सावन काँग्रेस उमेदवारीच्या लिस्टान गोंयचें नांव केन्ना येतलें काय ही चर्चा राजकीय मळार सुरू आशिल्ली. मात आता ह्या चर्चेक पूर्णविराम लागला. ज्या दिसाची काँग्रेस आणि सगळे जे लोक आसा ते वाट पळयताले ते म्हटल्यार काँग्रेसीचो साऊथ गोवा कॅन्डिडेट आणि नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट जो आसा तो आजून मेरेन डिक्लेअर जावंक नासलो. कितलीशीच लिस्टां जी आसा ती आयिल्ली पूण आयज म्हणजे शेनवारा आतांच थोडोच वेळ जालो जे लिस्ट आसा ते जाहीर जालेले आसा आनी तातूंत साऊथ गोवा कॅन्डिडेट आणि नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट जाहीर जाला काँग्रेसीचो. जाल्यार साऊथ गोवाचो जो कॅन्डिडेट आसा तो म्हटल्यार विरियाटो फेर्नांडीस, कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस आणि नॉर्थ गोवा म्हणजे उत्तर गोंयाचो जो कॅन्डिडेट जाहीर जाला तो म्हटल्यार रमाकांत खलप जे आसात ते नॉर्थ गोवांतल्यान म्हणजे निवडणूक जी आसा ते लढतले. जाल्यार इतले दीस फाटले कितलेशेच दीस जाले काँग्रेसीचे आजुनूय लिस्ट कित्याक येवंक ना काय म्हणून सगळ्यांक प्रश्न पडटालो. पूण आयज म्हणजे शेनवारा हे जे लिस्ट आसा तातूंत नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा दोनूय कॅन्डिडेटांचे नांव जे आसा ते डिक्लेअर जाल्लेले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. उमेदवार जाहीर करपाक मातसो कळाव जाल्लो आसलो तरी उत्तर आनी दक्षिणेंत काँग्रेसीचेच उमेदवार जिखतले असो विश्वास प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान उक्तायलो. देखून उमेदवारांक परबी दिल्या उपरांत पाटकार उलयतालो. तशेंच आदली आमदार आनी मंत्री आलिना साल्डनान काँग्रेसीन प्रवेश केला. गोंयच्या हिता खातीर आमी रिव्होल्युशनरी गोवन्साक इंडिया आघाडेंत वांटेकार जावपाचें निमंत्रण दिल्लें पूण तांणी तें न्हयकारलें. तांचे कृतींतल्यान आरजी ही भाजपाचीच बी टीम आशिल्ल्याची दिसून येता असो आरोप अमित पाटकारान ह्या वेळार केलो. जाल्यार गिरीशेच्या कोतान भाजपाचे कार्यकर्ते हे कंत्राटी लेबर जाल्यात खंय. तुम्ही पयचे आरजीचो पयचो उल्लेख केलो. आमी आमचे काँग्रेस पक्षाचे सगळे लिडर आमचो एक प्रयत्न जालो की जसे आमी बाकीचे इंडिया आघाडी कडेन जेन्ना आमचो अलायन्स जालो जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना आमी गोंयच्या हिता पासत गोंयकाराच्या फ्युचरा खातीर आमी आरजीकूय अप्रोच केल्ले. हे आज ओपनली सांगता. आमी तांकां सांगले की आज ही लढाई आसा ती लढाई ह्या बीजेपीच्या सरकाराक घरा धाडपाची लढाई आसा. आज आमचे गोंयचे अस्तित्व जर सांबाळटलो जर तर मुखार गोंयकाराचे इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करतलो. कित्याक आज ज्या पद्दतीन बीजेपी जागो विकपाक लागला जे नॅचरल कावर करपाक लागल्या थंय ह्या बीजेपीक घरा धाडपाक जाय. सो ते आमच्या प्रयत्नान तांणी सांगले की आमकां इंट्रस्ट ना आमी आमचो प्रचार चालू. हे म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 15-20 दिसाची पयलींची खबर. एक बरो नामनेचो मनीसूय तातूंत भितर आशिल्लो इन दीस बट दे हॅव रिफ्यूज. नाव वाय दे हॅव रिफ्यूज आय डोंट नो. तांणी एक्चुअली आमचे कडेन येवन एटलीस्ट संवाद तरी करपा आशिल्लो उलोवप तरी करपा आशिल्लें कितें आहा काय ना. हाजे वयल्यान क्लियर जाता की तांकां बीजेपीक जिखोवन दिवपाक हे सगळे प्रयत्न चल्ला. हे षडयंत्र आणि हे आरजी म्हणटा ते बीजेपीची बीटी. साऊथ गोवाक तर असो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा जो एक दिसाचो पार्टीचो मेंबर म्हणजे आयज बीजेपी पार्टीचे वर्कर जे आसात तांकां आयज रेस्पेक्ट उरलेलो ना. ते आयज लेबर कॉन्ट्रॅक्टर जाल्यात. कारण खंयचो तरी कॅन्डिडेट येता पयशे घेवन येता इंडस्ट्रियलिस्ट आणि बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक तो पयशे दिवन तांकां काम करून घेतलो आणि इलेक्शन जातकच
त्यांच्यान त्याचे कांय संबंध ना. भाजपाची आदली मंत्री अलिना साल्डनान काँग्रेसीत प्रवेश केलो. भाजपाक सोडचिटी दिल्या उपरांत तिने आम आदमी पार्टीत प्रवेश केल्लो. कांय दिसा पयलींच तिने आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्लो. It was beautiful to be a part of the state of Goa. Tiny state, but a state that was an example to the other big states of the country. There was law and order, there was peace, and everybody could perform according to his or her talent. There was sincerity at every level. Start working, because I remember the good old days when Congress ruled Goa. There was friendship among all the communities. Okay? I remember my house in Mapsa. We were surrounded by little houses and big houses belonging to different families of different communities. But that did not make a difference. We could walk in and out of each other's houses as if they were our homes. And that is what I want Goa to be well known for, because that is what Goa is known for. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शेनवारा काँग्रेसीन जाहीर केल्ल्या लोकसभा उमेदवारांच्या वळेरेंत उत्तर गोंयच्यान ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आनी दक्षिण गोंयच्यान कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांची नांवां जाहीर केल्यात. म्हादय, एसटी रिझर्वेशन, कोळसो प्रदूषण तशेंच गोंयकारांचे हेर विशय संसदेत खरपणान मांडटले अशी प्रतिक्रिया ह्या दोनूय उमेदवारांनी दिली. 50 वर्सांच्या राजकीय कारकिर्दी उपरांत उत्तर गोंयांतल्यान लोकसभेची तिकीट मेळिल्ल्या खातीर ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हाणें खोस उक्तायली. सध्याचे सरकार पोकळ आश्वासनां दिता. गोंयकारांचे प्रश्न आसात तशेंच आसा ते सुटावे करपाक आपूण काम करतलो अशें कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस म्हणटा. जनतेन गेली 50 वर्षां माझ्या राजकीय कारकिर्दीची यंदा 50 वर्षां पूर्ण जाली. फेब्रुवारी 1974 हांवें पयले फॉर्म भरलो उमेदवारीचो आमदारकीचो, आनी नंतरची सगळी वाटचाल इतिहास तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. यंदा 2024 ह्या 2024 सालांत म्हाका 50 वर्षां पूर्ण जाली. राजकीय जिवनाची म्हणजे 50 वर्षां पूर्ण जाली. आणि ह्या वेळार ह्या 50 वर्षां पूर्ण जात आसतना ही एक भेट म्हाका, एक तोहफा अशा स्वरुपान म्हाका ही उमेदवारी मेळ्ळ्या. आणि म्हणून हांव पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची मनपूर्वक आभार मानता. ताणें दिल्लो जो पाठिंबो जो आसा तो अत्यंत मोलाचो आसा. माझ्या हातांतल्यान परमेश्वरान आनी जनतेन ह्या आदी खूब काम करून घेतलां. आनी म्हाजी खात्री आसा जी फुडें वाटचाल जी म्हजी जातली आगामी जी 5 वर्सां लोकसभेत म्हाका मेळपाची आसा, त्या 5 वर्षांत गोंयचो आवाज, आय वील बी दी वॉयस ऑफ गोवा इन लोकसभा. देशान गोंयचें नांव आनी गोंयचो आवाज गाजतलो तो गाजोवपाचें काम म्हजे कडेन घडटलें अशी म्हजी खात्री आसा. आज गोव्याचे प्रश्न आसात, म्हादय सारकी न्हंयचो प्रश्न आसा, देशव्यापी आमचे कडेन प्रश्न आसात. देश आमकां स्वतंत्र जो आसा देश तो बळकट करपाक जाय. सगळ्या जाती धर्मांस मदलें सामंजस्य आमकां कायम राखपाक जाय आनी दृढ करपाक जाय. आनी आंतरराष्ट्रीय लेवलचेर आमच्या देशाक आपली भुमिका मोठ्या ताकदीन पार पाडपाची आसा. त्या ठिकाणी हातभार लावपाचो काम रमाकांत खलप करतलो. आनी म्हाजी खात्री आसा की देशाच्या ही उत्क्रांती जी देशाची आसा, जो विकास आसा देशाचो, देशाची जी भावी वाटचाल आसा आणि या देशातल्या तरुणाची जी वाटचाल आसा त्या सगळ्यांचा आवाज म्हणूनच रमाकांत खलप त्या ठिकाणी काम करतलो. निवड निश्चित आसा, हांव निवडून येतलो अशी म्हाजी खात्री आसा. कारण म्हाका ह्या सगळ्या लोकां कडल्यान आतां पर्यंत जो पाठिंबो मेळ्ळा तसो प्रकारचो पाठिंबो ह्या आदी इतको मेळना ह्या वेळार म्हाका मेळ्ळा. गेली 20 वर्सां तुमी जाणात. डबल ट्रॅकिंग जावं, कोल जावं, जो आमचो कोस्ट आशिल्लो तो कोस्ट काडून एमपीएक दिल्या. एमपीए कोण आदले एमपीटी. आयज गोंयकारांक दर्यान वचपाक रायट ना, परमिशन घेवचें पडटा. आयज असले इश्यू आसा, डाबोलीम एअरपोर्ट बंद करूंक सोदता. मार कोणाक पडटलो? टॅक्सीवाल्यांक, मोटरसायकल पायलट, जे शॅक्स आसा, धाकटे गाडे आसा, आपणाचे पोट चलयता. सरकार एम्प्लॉयमेंट दिना ते आपणाचे पोट चलयता, तांचेरूय खट पडलेली आसा. जे एसटी समाज आपणाचो हक मागता, आमी जाणा जावपाक जाय 6000 पयलीं जेन्ना हिस्ट्री वाचची जर हे गोंय सांबाळून आनी घडोवन हाडपाक एसटी समाज आयज ते आपणाच्याच गांवांत आपणाचो हक मागता. तांचो आमी आवाज जातले. म्हादय आवय म्हणटा आमी, तिका डायवर्ट केल्ली आसा. आनी हो सरकार फक्त आवय आवय म्हणटा आनी सगळें विकून दिल्लें आसा.
आमी हो आवाज उखलतले आनी ही तिकीट जी दिल्या इट इज नॉट फॉर कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस. ही तिकीट ह्या सगळ्या लोकांक एक गोंयकाराक जो गोंयची लढाई करता ती तांकां तिकीट दिल्ली आसा. काँग्रेस हायकमांड एंड इंडिया अलायन्स हेज रेकॉग्नायज्ड की एक आवाज जो उलो मारलेलो आसा गोंयकारान आम सादारण गोंयकारान तांचो आवाज हो आमी पार्लमेंटान पावयतले. तिकेट मेळूंक नाशिल्ल्यान आपूण नाराज जाला पूण दुख्खी ना, फ्रांसीस सार्दीन सांगता. एकूय वेंचणूक जिखूंक नाशिल्ल्या मनशाक काँग्रेसीन उमेदवारी दिल्या. काँग्रेसीन आपल्यार विश्वास दाखयल्लो जाल्यार आपूण जिखून येता आशिल्लो अशें तांचें म्हणणें आसा. दुसरे वटेन गिरीश चोडणकरान दोनूय उमेदवारांक परबी भेटयल्या. He lost by 32,000. Yeah. So they बसले. ती एक पाटी लोकां उलयले लोक म्हाका मेळ्ळो तरी कोट्टले हांवें कितें करपाचें. Huh. But you are disappointed right now. Right now you are disappointed. I'm disappointed, not hurt, because I had my long tenure. Yeah. These people have not won once. I have won 10 times. Yeah. People have given me 10 times victory. Hmm. So I'm kind of. Okay. But तू म्हणटशे तू असल्या चड जिखपाचे अशें चड आशिल्लें. Yeah. तूं पर्यंत म्हाका देवाको बरी सावूत माग. एक म्हणजे पार्टीन डिसिजन घेतल्याक नॉर्थाक रमाकांत क्लब आनी सावथाक कॅप्टन विरियाटो तिकेट दिवपाची. ह्या निर्णयाचे आमी स्वागत करतात आनी दोगांकूय बेस्ट विशीस दिता. सद्याक गोंयांक सगळें जें वातावरण आसा तें बीजेपीचे विरुद्ध आसा आनी म्हाका खात्री आसा ह्या निर्णयान गोंयांक आमी दोनूय सिटां जिखतले. सगळ्यांनी एक जावन काम करपाची गरज आसा. पक्षा कडेन तिकेट म्हणटा ती एकूच आसता आनी पक्षाक निर्णय घेता आसतना दे हॅव टू कन्सिडर ऑल द फॅक्टर्स इन्क्लुडींग सोशल इंजिनियरींग जेका म्हणटात अँड वेरियस अदर फॅक्टर्स आर टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन. So definitely party might have taken all factors into consideration while deciding both the candidatures. Delay, of course, there may be various reasons, but as compared to 2019 parliamentary elections where the tickets were given just 22 days before, now today 1 month. we are at just 1 month for election. So still better, but we are late as compared to the BJP candidature because BJP's candidature is candidate is moving both the constituencies. I'm sure with our party cadre who is working at the ground level, at the booth level, block level, we'll definitely cover up and all of us will jointly work for both the candidates. लोकसभेचे दोनूय जागे व्हडा मताधिक्यान जिखतले असो विश्वास भाजपाचो गोंय प्रभारी आशिष सूद हांणी उक्तायलो. भाजपाच्या स्थापणूक दिसा निमतान मुरगांवां आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत सूद उलयतालो. लोग एक कार्यकर्ता नहीं ढूंढ पाए जिसको वो टिकट दे पाए, तो गोवा में भी विमेन लेड डेवलपमेंट को हम आगे लेकर जा पाएंगे, ये हमारा रचना है और हम दोनों सीट बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाले। सर, आप पूरे गोवा में अभी अपने प्रचार के लिए घूम रहे हैं, आपको कैसा क्या फीलिंग दिख रहा है कि लोगों के बीच में? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लगे हुए झंडे बताते हैं कि पार्टी का कितना समर्थन है। आज गोवा के हर घर पर, लगभग हर घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और वो जनता के समर्थन से कर रहे हैं। हम किसी के घर पर झंडा अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते हैं। जनता आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपने प्यार को दिखाते हुए हमारे साथ आ रही है। हमारे एक एक बूथ पर, एक एक जगह पर हमारे कार्यकर्ता एक एक वोटर की माइक्रो मैनेजमेंट और प्लानिंग कर रहे हैं। निश्चित रूप से बड़े मार्जिन के साथ, बहुत बड़े मार्जिन के साथ, अनप्रेसिडेंटेड मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी गोवा की दोनों सीट नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा जीतने वाली है। पणजे विवांता जंक्शन ते सांतिनेज मसणभूंयच्या रस्त्यार 4 ते 5 क्रॉस आसात. ताचे पुनर्वसन करपाचे काम स्मार्ट सिटीन हातान घेतलां. हे क्रॉस हांगच्यान हालोवपा खातीर स्मार्ट सिटी लिमिटेडान थळाव्या लोकां कडेन उलोवणी चालू केल्या. हातूंतलो शेकड्यांनी वर्सां पोन्नो आशिल्लो हेरिटेज क्रॉस तशाचो तसो दुसरे कडेन हालयतले जाल्यार बाकीचे क्रॉस नव्यान बांदून काडटले अशें कळटा.
स्मार्ट सिटीचे रस्ते रुंद आशिल्ल्यान आनी ताका दोन्ही वटेन पायवाट आशिल्ल्यान कामाक जायत्यो आडखळी येतात. अतिक्रमणाक काडल्या उपरांत आता आडखळ करपी झाडां आनी धार्मीक स्थळांचो विशय स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांनी प्राधान्य क्रमान घेतला. विमानतळ जंक्शन ते सांतिनेज मसणगुंयच्या रस्त्यार 4-5 क्रॉस आसात. तांचे पुनर्वसन करपाचे काम स्मार्ट सिटीन हातीन घेतला. या क्रॉसा भितर विमानतळा कडेन आशिल्लो हेरिटेज क्रॉस मुळ्यार शेकड्यांनी वर्सां पोन्नो आसा. हे क्रॉस हांगाच्यान हालोवपा खातीर थळाव्या लोकांकडेन उलोवणी चालू केल्यात. हातूंतलो हेरिटेज क्रॉस तशाचो तसो दुसरे कडेन हालयतले जाल्यार बाकीचे क्रॉस नव्यान बांदून काडटले. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. काँग्रेसीचे उमेदवार कोण हे आमचे खातीर म्हत्वाचें ना. आमचो प्रचार नेटान चल्ला. दोनूय कडेन भाजपाचेच उमेदवार वेंचून येतले असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो. हे पळय, भारतीय जनता पार्टीचें काम जें आहा पळय न्हू, एक रावंड प्रचाराचो ऑलरेडी कंप्लीट जालो. नेटान प्रचार सुरू आहा. त्या ती कोण कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाले हें आमकां म्हत्वाचें ना. आमी आनिकूय नेटान काम करीत आसा. सो दॅट हांव आयच्या डेटीक डिक्लेअर जाल्या उपरांत सुद्दां म्हणटा आमी दोनूय सीट नॉर्थ आनी सावथ कशें सांगलां ते 1,60,000 ह्या मतांनी आमी जिखता. कारण लोक जे आहा पळय न्हू ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी कडेन मतां दिवपा खातीर तयार जाला. मूळ गोंयकार पूण अमेरिकेत रावपी रोहित वेर्णेकार हांच्या तळांतल्या नावेलींतल्या घरांतले 24 मार्चाक सुमार 45 लाखाचे भांगर चोरीक गेले. मडगांव पुलिसांनी थंय वचून पळोवणी केली आनी चवकशी सुरू केली. पूण FIR नोंद करूंक नाशिल्ली. सोहीत हाणें सोशल मिडियाचेर आपलें दुख्ख उक्तायलें. उपरांत निमणे मडगांव पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केलो. 24 मार्चाक सोहीत आनी जेसिका सयत सगळे कुटुंब जेसिकाच्या उपचारा खातीर घरांतल्यान भायर सरले तेन्ना दनपारां सुमार 12 ते सांजेच्या 5 वरां मजगतीं आलमारींतले भांगराच्यो वस्तू चोरून व्हेल्यो. 25 मार्चाक वेर्णेकार्स इन अमेरिका ह्या इंस्टाग्राम हँडला वयल्यान एक व्हिडिओ रिलीज केल्लो. तातूंत तो व्हिडिओ रिलीज करप्यान म्हणिल्लें की आमच्या घराक जें घर तांचो बंगलो तळावली नावेली हांगा आसा थंय कोणे तरी येवन घर फोडून, जेन्ना ती नाशिल्ली तेन्ना घर फोडून घराची बंगल्याची काच फोडून भितर सरले आनी भांगर जें आशिल्लें तें चोरयेक गेलें म्हणून. आनी ताणें तशेंच ऑफिशियल मडगांव पुलीस स्टेशनार लेटरय केलें. आनीक मडगांव पुलिसांनी पयलीं हें प्रकरण रजिस्टर केलें ना, केस घेवन दवरिल्ली. आनी आतां 12 दिसांनी काल मडगांव पुलिसांनी हें प्रकरण रजिस्टर केल्लें आसा. तातूंत भितर अशें म्हणलां की जवळ जवळ 45 लाखाचे भांगर चोरयेक गेल्ले आसा. अशें म्हणून ही अननोन मनशाचेर मडगांव पुलिसांनी चोरयेची केस रजिस्टर केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुमार करतां. शेनवारा सुदीप तामणकर हाणें गोवा मालचा विरोधात लोक आयुक्ताकडे कागाळ नोंद केली. मात लोक आयुक्तान कसलीच कारवाय करूंक ना असो आरोप बसधनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकर हाणें केला. लोक आयुक्त भ्रष्टाचार कमी करपा खातीर आसता पूण हांगासर भ्रष्टाचाराक वाव मेळटा अशें तांचें म्हणणें. देखून गोंय लोक आयुक्ताचो निशेध सुदीप तामणकरान केला. त्या संदर्भात आम्ही एक कंप्लेंट लोक आयुक्ताकडे रजिस्टर केल्ली, फायल केल्ली कंप्लेंट 2021 ती फायल केल्ली. आनी त्या कंप्लेंटीचे 2-3 वर्सान आमी वेगवेगळे बेकायदेशीरपणा कितें पळय घडला वाहतूक खात्यान केला किंवा निखिल देसायान त्या टायमाचे डायरेक्टर आनी GTDC MD म्हणून जे पळय निर्णय चुकीचे घेवन गोवा मालशाक मदत केल्या सगळ्यो गोश्टी आमी जवळ 12 मुद्दे तितून मांडलेले कंप्लेनी आनी लोक आयुक्ता कडेन चवकशीची आमी अपेक्षा करून ते दिल्ले. जेन्ना आर्ग्युमेंट आनी केस चलता तेन्ना प्रभावीपणान सगळे मुद्दे आनी प्रत्येक गोश्ट डॉक्युमेंट जो आहा ITAच्या अंतर्गत घेवन आमी तांकां दिल्लो. म्हणून दुर्दैवान 13 तारखेक त्या दिसा आमच्या उपस्थितीत नासतना सुद्धा गोवा लोक आयुक्तान जी ऑर्डर पास केल्या आनी इन्क्वायरी क्लोज केल्या ताचो आमी निशेध करता. खंय तरी लोक आयुक्ताक आमी परत पत्रय बरयलें की हे मुद्दे जे पळय आहा जे आमी मांडलेले तुमच्या मुखार ते अनुत्तरीत उरता क्लोज केल्यामुळे. तेन्ना ते खरेंच सारके आहा काय आमी कंप्लेंट चुकीची घातले हे तरी क्लियर करपाक लागून परत हियरींग दिवचे. मिडियाक आमी इनवायट करता सगळ्यांक आनी त्या प्रमाणे सगळ्यांच्या प्रेझन्सान ते हियरींग दिवचे. ते आमकां खंय तरी डिनाय केले. ताका लागून आमी लोक आयुक्त जो आहा हो भ्रष्टाचार कमी करपाक अपॉयंट केल्लो गोंय राज्य सरकारान. पूण हांगासर भ्रष्टाचाराकूच तर मोटिवेटेड केले वयता जाल्यार असल्या लोक आयुक्ताची फायदो कितें? लोकांक करप्शन फ्री गव्हर्मेंट दिवपाक आनी करप्शनाचे मुद्दे 900 गोश्टी घडल्या आनी करप्शन तर परत वाडत रावतले आनी लोक आयुक्त ताका सपोर्ट करत कांयच अर्थ ना. तेन्ना तांची अकालपट्टी करची अशी आमी शेवटी मागणी करता. परवानगी घेनासतना कॉम्युनिदाद जमनींतल्यान लायटीचे भुंयगत केबल घालपाचें काम हळदोणा कॉम्युनिदादीच्या एटर्नीन आडयलें. वीज खात्यान परवानगी घेनासतना कॉम्युनिदाद जमनींतल्यान लायटीचे केबल घालपाचें काम सुरू केल्लें. वीज खात्या आड कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी कॉम्युनिदाद एटर्नी चागास कारवोलोन दिल्या.
वायर घालूंक सोदतात अंडरग्रावंड वायर केबलिंग ही सुवात हांगा दिश्टी पडटा ती आमची कोमनीदाद फातर्नार जाल्दोना आयज सकाळीं आमकां गोमोन आयलें की आमची प्रॉपर्टीन JCB घालून खोणल्या म्हणून पण आमी इमिजिएटली आयले आमचो प्रेजिडेंट ट्रेजरर आनी हांव येतोर न्ही हांगा येतोच पळयत जाल्यार सामकें लांब ते लांब सामकें हॉस्पिटलाक पासून तांकां दिलें ऑलमोस्ट 1/2 किलोमिटर आनी खड्डो मारला आनी ह्या रस्त्याकसान सामकें मोर दॅन किलोमिटर मारून पायप घालें ताका 1-2 दीस जाले मिस्टर पण आतां आमी काम हांगचें बंद केलां तांचे लागीं एक परमीट ना रोड कटिंगाची परमीट कोहलीच परमीट ना हांगसर दाखोवपाक आमकां तो म्हणटा वॉयस आमी तोंडान सांगता तें आयकता आमी जख मार म्हणल्यार आमी आयकना तांकां सांगलें आतां तुमच्या कोण सिनियर ऑफिसराक हांगा धाडात ते म्हणटात ते सिनियर ऑफिसरूय ना ते म्हणटात हांगसर आमी बंद कोत्ता मागीर पूण तांची JCB मोडल्या ही ती आतां ना सद्याक ना हांगसर सो आतां आमी बी पुलिसीकूय सांगूंक सोदता आनी एडवोकेट हाडून हे सगळे कंप्लेन बरे भशेन बरोवन घालूंक सोदता कित्याक हें आमचें खोळ्ळां पळय तें आनी आमी हाचेर कॉम्पेन्सेशन डिमांड करतले कित्याक आख्या शेताची आमची वाट लायली हांगसर तांणी आनी हे सगळीं कामां आहात हांगसर आनी आतां हें फुडें चलता पळय त्या प्रमाणे मागीर तुमकां आमी कोयत करून सांगता गोंय दमण आर्च डायोसिसाचे ऑक्झिलरी बिशप म्हणून फादर सिमांव प्युरिफिकासांव फर्नांडीस हांची नेमणूक जाल्या पॉप फ्रांसीस हांणी तशी घोशणा केल्या जामावले गुलाल उत्सवात शेणिल्ले भांगराचे ब्रेसलेट सापडले राहुल गडेकार आणि विराज मडकयकार हांकां ते ब्रेसलेट सापडिल्ले तांणी ते मूळ धणी सुधी लवंदेक परत दिले राहुल गडेकार आणि विराज मडकयकार हांणी ब्रेसलेट सापडिल्ल्याचे सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जाहीर केल्ले तशेंच ते कोणाचे आसात ताणें घेवन वचचे अशें आवाहनूय केल्लें ह्या मॅसेजी उपरांत तांकां साबार कॉल आयले पूण ब्रेसलेटाची वळख पटोवंक नाशिल्ल्यान तांणी ते दिले ना उपरांत सुजीत लवंदेच्या सोयऱ्यान कॉल करून ब्रेसलेटाची वळख पटयली भांगरां जामाले गुलाल आशिल्लो जामाले गुलाराक हांव विराज आनी आमी खूब वांगडे आशिल्ले सो गुलार खेळटा खेळटा आमी पालखेचेर गुलार घालताले तेन्ना आमी गुलार घालून येता आसतना आमकां ती विराजान पयली विराजान नजर ते सकयल गेली तेन्ना ताका ब्रेसलेट म्हणून आमी ती काडली काडून आमी ती पयली जाल्यार पयले थोडी गोल्ड ब्रेसलेट सो आमी मागीर डिसायड केलें की एक WhatsApp ग्रूप तयार करतो आनी ती ब्रेसलेट ग्रुपाचेर घालून फेसबूक इंस्टाग्राम घालून ते आमी खंय तरी व्हायरल करून पावोवचे आनी जो ओनर आहा खरो ते कडेन पावचेशे फोन बीन येताले कोणाले 2-3 दीस जाले म्हाका भरपूर फोन येता फेक कॉल्स खूब आहा ही आपली ब्रेसलेट म्हाका फोटोय धाडता आनी बाबा तुजी खरी जाल्यार खरो फोटो धाडा आयडेंटिटी करून हांव तुमकां हें करतलो तुमचे कडेन पावयतलो कशी कितली संपर्क मागीर काल सुमार तेंचे कोण सोयऱ्यांनी फोन केलो म्हाका आनी अशें अशें आमी सांगलें सो हांवें तांकां सांगलें म्हजो नंबर तांकां दियात म्हणून आमी मागीर संपर्क करून आमी दोगी जाण उलयतात सो ताणें सुमार फोन केलो आनी आमी दोगांयनी उलयले सो कशें कितें आहा आमी फॉलो ब्रेसलेट जी तुवें हाचेर घातल्या म्हणल्यार हें करून परत घातल्या ती काय म्हणून हांवें म्हणलें ती न्ही म्हणल्यार म्हाजे कडेन आतां दुसरी फक्त लोकांक हें करपा लागून म्हणल्यार आमी हें केलां मागीर तेणी हें सांगलें म्हाका की तेजे ब्रेसलेटीचे प्लेट आसा आनी तेजेर S म्हणून नांवाचें हें आसा लेटर हांवें म्हणलें ओके तशें जाल्यार म्हणल्यार तुमी आमकां तुमचें हँड ओवर करपाक शकता म्हणलें आज तुमी आतां हँड ओवर केली आज आमी हँड ओवर काय ना हांव आभार मानता काम बाबाजी आनी राहुल गडेकार हाजे की आमी आतां दर वर्सा साजरे करता त्या हिशोबान आमी हांगा गेल्ले धांवपळीन मातशी ती फट करून हातांच्यान सकयल पडून एक एक्सिडंट म्हणपाचो तशें जालें आनी राहुल बाबाच्या आशिर्वादान ती परती मेळप हें भाग्याचें त्या हिशोबान म्हाका मेळ्ळी हांव भरपूर आभार मानता राहुल बाबाचे हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्ळ्यो गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय
सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.